भाजपाचे बालेकिल्ले आशिल्ले छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेशात काँग्रेसीचो शिरकाव, पण मिझोरामात वगडावचे पडले. दिल्लीच्या रामलीलाचेर गोंयच्या खण अवलंबितांचे शांतिकायेन आंदोलन. सरकारातल्या घटक पक्षांच्या आमदार मंत्र्यांनी दिलो तेंको. उदका खातीर चल्ल्यात गोंयकारांचे हाल. सुदीन म्हणटा लुकसाणेत चल्ल्या PWD. उदक कित्या खातीर कमी पडटा हाची दिली कारणां. मोरजेचे शेक मोडपाची मोहिमेक नाट्यमय मोडण. अधिकाऱ्याक आडयलो GTDC अध्यक्षान. व्यवसायी म्हणटात सतावचे परस सगळेच शेक मोडात. येवकार, तुम्ही पळयतात गोवा 365. हांव जवाहर बर्वे. आता पळयात खबरो विस्तारान. 2019 जावपा आशिल्ले लोकसभा वेंचणुकेचे ग्रँड फायनली आदली म्हत्वाकांक्षी सेमी फायनल 5 राज्यांनी जाली. भाजपाची राजवट आशिल्ल्या छत्तीसगड आणि राजस्थानात काँग्रेसीची बहुमताची दिकेने वाटचाल सुरू आसा. भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या निकाला प्रमाण मध्य प्रदेशात मात ह्या दोन्ही पक्षांमदी अटीतटीची लढाई सुरू आसा. अशें आसले तरी फाटली 5 वर्सां सत्तेत आशिल्ले काँग्रेसीक मिझोराम आणि तेलंगणा वगडावचे पडले. मध्य प्रदेशाची लढाई जाल्यार निमणे मत मेजीसर अटीतटीचीच जावन राविल्ली. 1000-2000च्या फरकान भाजप आणि काँग्रेस दोगांचें दालें सारकेंच दिसतालें. 230 वांगड्यांची आशिल्ले विधानसभेक बहुमता खातीर 116 जाणांची गरज आसा. दुसरे वटेन राजस्थानात सत्ता बदलाचे वारें व्हावत आसा. भाजपाची सत्ता आशिल्ल्या राजस्थानात काँग्रेसीन 104 सिटां जिखून बहुमत मेळयलां. भाजपाक 90 परस चड जागे वगडावचे पडले. छत्तीसगडाच्या निकालान मात सगळ्यांकच अजापीत केले. भाजपाची सत्ता आशिल्ल्या ह्या राज्यात काँग्रेसीन 68 जागे जिखले. फाटले खेपे 49 जागे जिखिल्ल्या भाजपाक ह्या वेळार मात 18 जाग्यांचेर समाधान मानचे पडले. नव्यानच निर्माण जाल्ल्या तेलंगणात घुसपाचो यत्न केल्ले काँग्रेसीक अपेस आयले. चंद्रबाबू नायडूच्या तेलुगू देसम पार्टी वांगडा हात मेळवणी केल्ल्या काँग्रेसीक मोठी मजल मारप शक्य जालें ना. चंद्रशेखर रावाच्या TRS पक्षान बहुमत मेळयलें. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात आघाडी मेळयल्ले काँग्रेसीक मिझोरामात वगडावचे पडले. 40 जाग्यांचे विधानसभेत मिझो नॅशनल फ्रंटान 26 जाग्यां सयत आघाडी घेतली. काँग्रेसीक 29 जाग्यांचेर हार पत्करची पडली, तर भाजपाची 1 सीट वेचून आयली. ह्या 5 राज्यांतल्या विधानसभा निकालान भाजपाक धक्को दिलाच, तशेंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदीकय विचार करपाक लायला. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. दिल्लीच्या रामलीला मैदानाचेर गोंयच्या खण अवलंबितांनी शांतिकायेन आंदोलन सुरू केला. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाच्या फुडारपणाखाला खण अवलंबितांचे आंदोलन सुरू जालां. मंगळारच्यान सुरू जाल्लें हें आंदोलन 3 दीस चलतलें. खण वाठारांतले आमदार आनी मंत्र्यांनी तांकां तेंको दिला. गोंयच्यो खाणी सुरू करच्यो हे मागणे खातीर खण अवलंबीत दिल्लीक गेल्यात. गोंय सरकारान नूतनीकरण केल्लेल्या लिजांचेर सर्वोच्च न्यायालयान बंदी घातिल्ली. देखून MDR कायद्यात बदल करून खणी सुरू करच्यो अशी तांची मागणी. आमदार हो तुमकां लावन जाल्लो आसा आनी मंत्री तुमकां लावन जाल्लो आसा आनी तुमचे वांगडा जर रावना जाल्यार मंत्रीपद आनी आमदारपद कित्याक? आज गोंयच्या नांवां आय हॅव कम ऑल द वे फ्रॉम गोवा टू बी पार्ट ऑफ दीस डेलिगेशन ऑफ गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट GMPF. The very reason is very simple. It's because I may be part of the Goa government. The Goa government is striving very hard to restart mining. तुमच्या बरोबर आम्ही हे सगळं करीपर्यंत आसतले हे आम्ही पहिलीच तुमकां डिक्लेअर सांगिल्लें आसा आनी त्यासाठीचे प्रयत्न आसा ते आमचे प्रयत्न चल्ल्यात. तुम्ही खंयच तातूंत प्रयत्नाक आमच्या खंय तरी कसूबरी कमी आसची ना. आमी हे प्रामाणीकपणे सांगतात. हे राजकीय तुम्ही राजकीय हातूंतल्यान आमकां. दिल्लीच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकर आणि गोवा 365 ची टीम. उदकाची समस्या पुराय संवसाराची समस्या जावन रावल्या. तातूंतल्यान आमचें गोंय वेगळाव नजो. हांगाच्या जायत्या वाठारांनी उदकाचो उणाव जाणवता. विरोधकच न्हय जाल्यार सरकारांतले घटक पक्षय आता उदकाचे समस्येक लागून भौशीक बांदकाम मंत्र्याक वडीर काडपाक लागल्यात. तांकां जाप दितना ढवळीकार सांगता PWD लॉसात चलता. पळयात. भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता हेर राज्यांच्या मानान गोंयाक उदक सवाय भितर मेळटा.
लिटरा फाटल्यान 2 रुपया 5 पैसे जाल्यार उदका प्रक्रियेचेर दर लिटरा फाटल्यान सरकार 12 रुपया मोडटा. एक पैसोय वाडयलो जाल्यार लोक बोवाळ घालतात. आमचे गोवा PWD इज इन लॉस. हांवें म्हटलें लग्ना 20 आनी वाजंत्र्या 30 म्हणून 2.5 रुपयांनी आमी उदक दिता. आमकां कॉस्ट कितलो पडटा? 12 रुपया. आमी 4 आणे वाडयले की आमी पयशे वाडयले म्हणटा. महाराष्ट्रात 9.5 रुपया रेट आसा. कर्नाटका इट इज 9.5. दिल्ली इट इज 10. गोवा इज द ओनली स्टेट हू प्रोवायड फर्स्ट 15 cubic meter water to every household having more than 4 ₹2.50. 30 mld उदक आमचे कडेन एक्स्ट्रा साळावलींत अजून आसा. तातूंतले 10 mld उदक आमी फोंड्या हाडपा खातीर वाया बोरीम रिवर, जी आमची जुवारी रिवर बोरयेच्यान वता, त्या जुवारी रिवराच्या पोंच्यान 300 mm डाया पायपाचें काम चालू आसा आनी 10 mld उदक बोरी ह्या भागात हाडून फोंडे पर्यंत हाडून ते फोंडेकारांक यूज करपा खातीर काम चालू आसा. ओपा वॉटर प्लांटान जी कॅपॅसिटी आमी वाडयल्या ती 27 mldचो प्लांट आमचो काम चालू आसा. जवळ जवळ 43 कोटीचें हें काम पूर्णत्वाच्या हेचेर आसा. आनी सगळें जर सारकें जायत जाल्यार नक्कीच तिसवाडी तालुका आनी पोंडा तालुका जो शॉर्टेज आसा तो पूर्णपणे भरून येतलो. कारण 10 mld उदक आमी सावथाच्यान फोंडे हाडटा. सो टोटल 37 mld एक्स्ट्रा उदक आमचे कडेन आसतलें. तें आमकां जे आमचे तिसवाडी तालुका आसा ताका आनी फोंडा तालुक्याक आमी दितले. ढवळीकर आनीक एक युक्तिवाद करता. तो म्हणटा महसूल मंत्री रोहन खंवटेच्या मतदारसंघात आशिल्ले पर्वरे वाठाराक उदक वेवस्थीत मेळनायचे फाटलें कारण हो गांव उंचायेर आसा. आमदार निळकंठ हळर्णकाराच्या आरोपाकय जाप दितना ढवळीकर म्हणटा एक सोडलें जाल्यार थियेची सगळीं कामां चालीक लायल्यांत. मात एक टेंडर आडावन उरलां तें GSTक लागून. Porvorim is the tail end and having a plateau which is almost say about 100 meter हायटीचेर आसा. आनी त्या खातीर जेन्ना अस्नोड्याच्यान उदक येता आनी तें टेल एंडा आशिल्ल्या कारणान तें आनी कलंगूट हे 2 भाग आसा अशे. पूण कलंगूट लो लेवला आसा आनी पर्वरी वयल्या लेवला आसा. गिरी लो लेवला आसा. सालिगांव लो लेवल आसा आनी त्या खातीर तेवटेन उदक फास्ट वता आनी हांगा पंपींग केल्या नंतर उदक वयर चडपाक त्रास जाता. आनी त्या खातीरूच आमी नवो प्लांट पर्वरीक 20 mld पर्वरीचो टेंडरींग प्रोसेस कंप्लीट जालें. आज तो फायनान्शियल एप्रुवलाक फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन आसा. ताणें घेतिल्लीं कामां दिल्लीं कामां सगळीं कामां आमी घेतल्या. एकूच ताजें टेंडर GST लागून रिटेंडर जाला. ते रिटेंडर करता. बाकीचे आनी कांयच ताजें पेंडींग ना. बट वॉट एवर वर्क्स रिटर्न टू अस सगळीं कामां ताजी आमी घेतल्या इन्क्लुडींग रोड्स एज वेल एज. इतलेंच म्हाका सांगपाचें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपाच्यो 2 डेडलायनी सरकारान चुकयल्यो. आता डिसेंबर म्हयन्याची 15 तारखेक कारखानो सुरू जावपाचो आसा. कारखान्याच्या गळीत हंगामाक लागपी ऊस कातरून कारखान्याच्या आवारात दवरला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सुचोवणे प्रमाण कारखान्यात प्रदूषणाचे नियंत्रण करपी यंत्रणा बसयल्या. ऊस उत्पादक शेतकारांनी आंदोलन केल्या उपरांत सरकारान 5 डिसेंबराक कारखानो सुरू करपाचें आश्वासन दिल्लें. पूण सरकाराक आपलें उतर पुराय करपाक जमलें ना. उपरांत 8 डिसेंबराची डेडलायन दिल्ली आनी आतां 15 डिसेंबराची डेडलायन दिल्या. नेवेको इंजिनियरिंगान कारखान्याक मान्यताय प्रमाणपत्र दिलां. हें प्रमाणपत्र घेवन प्रशासक दामोदर मोरजकार अधिकाऱ्या वांगडा दिल्ली गेला. धारबांदोडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. बेकायदेशीर शॅक्स मोडपा खातीर सरकारी यंत्रणा मोरजेचे दर्यादेगेर पावली आनी हे मोहिमेक नाट्यमय अशें मोडण मेळ्ळें. पर्यटन खात्याचो अधिकारी शॅक्स मोडपाक आयलो खरो, पूण ताका मांद्रेचो आमदार आनी पर्यटन उदरगत महामंडळाचो अध्यक्ष आशिल्ल्या दयानंद सोपटेन आडायलो.
दर्यावेळेर येवपाचें कारण विचारलें तेन्ना मात दोगांयनी वग्गी रावन थंयच्यान वचप पसंत केलें. पळयात ताचो रिपोर्ट. आता करिनात तर तुम्ही आता कितें जालें I cannot talk to the press. I don't have that power. पूण कित्याक येयला ना पण तुम्ही कितें येयले ते डायरेक्टराकडे उलयात. कोण कित्या डायरेक्टर खातीर आयिल्ले तुमी आम्ही येयल्ले हांगा काम करपाक आयले. कसले काम पुलिसांक घेवन कसले काम करपाक आयिल्ले पुलिसांक घेवन कसले काम करपाक येता आम्ही परवानो फी फारीक करतात अशें शॅक्साच्या धन्यान गोवा 365 सांगलें. पूण बेकायदेशीर म्हणिल्ल्यान वेवसायाचेर परिणाम जातलो अशी भिरांतय ताणें उक्तायली. एक तर शॅक्सात येवपी गिरायकांक वेवस्थीतपणान हाताळपी यंत्रणा सरकारान राबोवची, नाजाल्यार कायदेशीर बेकायदेशीर सगळेच शॅक मोडून उडोवचे. राजकीय संरक्षणाक लागून सध्या तरी कसलीच कारवाय जावपाची चिन्नां दिसनात. चड लॉस जाता खूब. आतां इलिगल शेकां आहात आनी आमी लास्ट पडटा ते पळय आनी आमकां इकडे गॅस ना तांकां गॅस आसता. तुमची सगळी कायदेशीर आसा आमी सगळे कायदेशीर परमिशन गव्हर्मेंटान आमकां दिवंक ना ती दिवंक ना, पण आमच्या लायसन्साची फीस तरी घेवंक जायना आसली. आमकां सोडूंक जाय आसली ह्या वर्सा. वयल्यान तेंच्यांनी आमकां प्रेस करतात ते गिगा म्हणटा आमी खंयसून हाडपाचे पयशे. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकर. सुकोरिना त्रावासोच्या खुनाचे गूढ निमणे कडेन सुटावे जाले. सावड्डे पुलिशेन ह्या प्रकरणात हात आशिल्ल्या 35 वर्साच्या श्याम देविदासाक सोमारा मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या 4 नंबर प्लॅटफॉर्मा वयल्यान धरलो. पुलिशेन ताका 6 दिसांच्या रिमांडाचेर घेतला. जुलयाचे 6 तारखेर सुकोरिना त्रावासेचो खून जाल्लो. श्याम देविदास ह्या कामगारान तिचो खून केल्लो असो दुबाव आशिल्लो. श्याम देविदास हो तिच्या घरात काम करतालो, पूण खुनाचे घडणुके उपरांत ताणें फुज्यो काडिल्ल्यो, पूण निमाणे कडेन पुलिशेन ताका धरलो. श्याम मुकुंद देविदास ऑफ करमणे. Immediately we directed our total staff to look out for him, but we could not trace him. We went searching for this man everywhere in Mangalore, most of the parts in Karnataka, Goa, because this man has a habit of committing an offense and then disappearing for about 4-5 months. Similarly, this man had committed an offense earlier and had disappeared and was caught in Vasco working for a bakery. So we tried our level best looking out for this person, but however we could not get success in tracing this man and other staff. We went there to Margao railway station. We interrogated him, wherein he confessed to have committed the crime. After commission of the crime, he also narrated that he disappeared from here. Now the investigation is on. This was the only case pending with us at this police station, which has been also detected. out of 3 members. What is the reason behind it? The reason behind is, he says that after the wood cutting, he had asked for the money, which she denied to give, and because of in that rage, he committed this offense. Moreover, this man has a tendencies of sexual activities. He's more into that. So there are possibilities that he must have tried to outrage her modesty also, which she must have denied, and thereafter she might tell someone. Maybe that could be also one reason that he has committed a murder. सावड्डेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांवचे नुस्तें व्यापारी दोट्टी मनस्थितीत सापडल्यात. व्यापाराचे परवाने मडगांव पालिके कडल्यान घेयात अशें तांकां अन्न आनी वखदी खात्यान सांगलां, जाल्यार पालिका तांकां सांगता आमी तशी परवानगी दिवपाक शकनात. मडगांव पालिके कडेन होलसेल फिश ट्रेडर्स असोसिएशनान नुस्त्याचे येरादारी परवान्या खातीर अर्ज केल्लो, पूण असोसिएशना सारके एकसत्री संस्थेक तें दिवपाक पालिकेन न्हयकार दिलो. पालिका कित्याक परवानो दिना ताची लेखी जाप दिवची अशें असोसिएशनान मागलां. आमी एफडीएची सगळी गायडलायन्स फॉलो करपाक कंप्लेन्स करपाक आमी रेडी आसा, पूण एफडीए म्हणटा आमकां तुमी म्युन्सिपालिटीचो ट्रेड लायसन्स घ्या. म्युन्सिपालिटी म्हणटा ती आमच्या जुरिडिक्शना येना. आमी फाटले 1 म्हयन्यान म्युन्सिपालिटीक लेटर केल्ली आसा. आमी आयज सगळे हांगा येयल्ले सगळे असोसिएशनाचे की म्युन्सिपालिटी कडेन कितें जालां तुमचें, एक एटलिस्ट आमकां तुमी लेटर तरी दिया तुमच्या जुरिडिक्शना येना म्हण.
तुमच्यान ट्रेड लायसन्स वेंडर लायसन्स दिवपाक तुमी शकना म्हूण तुमी आमकां एक लेटर तरी दिया. गायडलायन्स कितें आसा ते आमी कंप्लेन करतले, पूण हें कितें आसा तें जाता तितलें बेगीन क्लियर जावपाक जाय. FDAन तांचे ऑफिसर होलसेल मार्केटान डिप्लॉय करून नुस्तें चॅक करा. तुमी नुस्त्या भितर कितें तरी मेळ्ळा, तुमी तें कोण नुस्तें हाडटा तो कोण असो, आमचो मेंबर असो आनी कोण असो, कोणाचें नुस्त्या भितर होलसेल मार्केटा भितर तुमकां कितें तरी फॉल्ट मेळटा, केमिकल मेळटा, कितें तरी मेळटा जाल्यार तुमी तें नुस्तें डिस्ट्रॉय करपाक जाय, नाजाल्यार तेजेर लिगल एक्शन घेवपाक जाय. म्हाका दिसता आज चीफ ऑफिसर ना म्हणून ते म्हजे म्हऱ्याक हांगा आयले आनीक वॉट आय हॅव कन्वेड टू देम is and I spoke to the chief officer also. He is in Panjim today for some meeting and what he also told me ki umbrella organizationak trade license दिवपाचें आमकां प्रोविजन ना. We issue a trade license only to the जांचे पळय एक प्रिमायसीस आसता within the Margaon म्हणजे within the jurisdiction MMC jurisdiction and who are operating from those premises. Only to such premises we can issue a trade license. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. रेशन धान्याच्या व्यवहारात पारदर्शकता हाडपा खातीर गोंय सरकारान फुडाकार घेतला. राज्यपाल मृदुला सिन्हान ह्या प्रयत्नांची तोखणाय केल्या. नागरी पुरवण आणि गिरायक व्यवहार खात्याच्या FPS ऑटोमेशन योजनेची राज्यपालाची हस्तुकी उक्तावण जाले. हो उक्तावण सुवाळो नागवे पंचायत सभाघरात जालो. ह्या वेळार नागरी पुरवण खात्याचो मंत्री गोविंद गावडे, खात्याचो सचिव रुपेश कुमार ठाकूर आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. राशन भी लेना है तो राशन के साथ पारदर्शिता हो, बिल्कुल साफ साफ हो, मन में कोई शंका नहीं हो. तौल में बराबर दिया या कम दिया, ज्यादा दिया, किसको दिया, जिसका कार्ड बना हुआ है उसको दिया या दूसरे को चला गया. बहुत सारी बातें जो उठती रही हैं उनके निदान के लिए, उनके समाधान के लिए ये जो कंप्यूटर और सारे मशीन आज से 25-30 साल पहले से आना शुरू हुए, अब यह यहाँ तक पहुँच गया. तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज आपके क्षेत्र में इसका उद्घाटन हुआ है. धान्याचो काळो बाजार बंद जावचो हो ही येवजण सुरू करपा फाटलो हेत अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. गरीब लोकांक तांचें धान्य मेळपाक जाय अशें तो म्हणटा. आमची एकमेव उद्देश आसा जे ब्लॅक मार्केटिंग जे जातालें किंवा जे त्या गरीब लोकांचो जो कडधान्य जे आसा ते खंय तरी पयस जावपाक जायना, ते कोणाच्या स्वाधीन जावपाक जायना, हें तांकांच मेळचें असो तरेचो एकमेव उद्देश आशिल्लो. ट्रान्सपरन्सी आमच्या वेव्हारा भितर आसपाक जाय, ऍडमिनिस्ट्रेशना भितर आसपाक जाय हो आमचो उद्देश आशिल्लो. तो उद्देश सफल करपा खातीर आजचे हें आमी POS लॉन्चिंग आनी ऑटोमेशन आमी हें आज केल्लें आसा. गोंय सरकारान 2 रुपये पर KG दिवप, तांकां जो ताजेर बोनस जो आशिल्लो तो आमी वाडोवन 2 रुपया 80 पैसे केलो. आणि हे सगळे करता आसतना आमी सगळ्यांची जबाबदारी घेतलेली आसा. गोंय हो रिमोट एरिया ज्याचे कडेन थोडे कडेन नेटवर्क ना, खास करून त्या सगळ्यांक आमी म्हजे सिव्हिल सप्लायचे इन्स्पेक्टर जे आसा तांकां आमी डायरेक्शन्स दिल्ले आसा की खरी येणाकरांची नेटवर्क प्रॉब्लमा लागून आमचे सगळे ज्यो बेनिफिशियरी जे आसात त्यो लायनी तांकां लागपाक जायना किंवा त्यांचो आदेश किंवा वेळ तांचो चड खर्च पडपाक जावपाक जायना अशें आमी डायरेक्शन दिल्लें. आनी खरेच असो जर प्रॉब्लेम जर जालो जाल्यार हे ऑटोमेशन जे आसा ते ऑफलायन करून तांकां सेवा दिवची अशें आमी ऑलरेडी डायरेक्शन्स दिल्ले आसा. म्हणजे कोणूच कोणचे फेअर प्रायस शॉप्स ओनरान जर थोडीशी गफलत जर केली जाल्यार हे ताणी तुमी सांगपाची एक गरज आसा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. वाळपय नायट्स रायडर्स पंगडान वाळपय प्रीमियर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तीचें पयलें इनाम मेळयलें. नायट रायडर्स पंगडाच्या कल्पेश नायकाचो उत्कृश्ट बॉलर तशेंच उदेंतो खेळगडी म्हणून भोवमान केलो. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.